विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। विरोधान बसपी मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या सदस्यांनी सत्तेवेले पॅनलाचे सदस्य तांकां तांच्या कामा खातीर लागपी कामगार दिनात, तशेंच ते मुरगांव पालिका तांची कंपनी कशी चलयता असो आरोप विरोधी कावन्सिलान केला। विरोधी पॅनलान मुखेल अधिकारी गौरी सांकवाळकरान मध्यस्थी करची ना तर ते हो मुद्दो नगर विकास मंत्र्याकडेन व्हरतले अशी धमकी तांणी सत्तेर आशिल्ल्या पॅनलाक दिल्या। RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। आमकां लेबर म्हणलेलो नाच ही म्युनिसिपॅलिटी ओका 2 जाणांची। वायस चेअरपर्सन म्हणटा आपूण हेड ऑफ वास्को, सुपरवायझरा फोन करीत जाल्यार सुपरवायझर म्हणटा कॉल अप रिमा सोनुलेकर। 15 वर्स जाले हांव काउन्सिलर, पूण एसली केन्नाच फेस करूं ना। आय वॉज इन ऑपोजिशन, वर्स्ट ऑफ ऑपोजिशन, पूण एसली केन्नाच फेस करूं ना। आयज लोक आमच्या वाड्यार हेक लागून सारको त्रासान पडलेला, कितलो मेव पडलेलो हा, कितली गटर चोकअप जालोले आहे, पूण आमकां लेबर नाय। आय डोंट नो फॉर वॉट रिजन। ही कसली एनिमिटी ती हांव नको। आमी पर्सनल घालून घालून तोकली। म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान हेजेर एक्शन घेवपाकूच पडटलें, कित्याक चीफ ऑफिसराक सांगून फायदो ना। कितलेच पाटी कॅबिनान गेले कसलोच एक्शन घेयना। सो म्हाका दिसता आमच्या MLAन आनी आमच्या मिनिस्टर आहाय तेणी UD मिनिस्टरान ज्या एक्शन घेवचे आनी आमकां सगळ्यांक फावो ते भाशेन आमकां लेबर दिवचे। आनी जे ह्या लेबरांक कितलो त्रास जाता, आयज पगार ना, लॉस वास्को म्युनिसिपॅलिटी। आमी आयज मार्मगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाच्या गॅरेजीन येयल्यात आमी सगळे काउन्सिलर मेळोन। सगळ्यात पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार ही मार्मगांव म्युनिसिपल काउन्सिल जो चेअरमॅन नंदादीप रावत चलयता आनी वायस चेअरमॅन रिमा सोनुलेकर जे चलयता, तेंच्यांनी ही कंपनी कशी समजल्यात आनी बॉस कशी जाणा जातात ती आपूण ह्या कंपनीची। आयज आमी निवडून दिल्लेले लोकांचे एक काउन्सिलर म्हणून ह्या म्युनिसिपालिटीन उबे आसात। कितलेशेच फावटी आमी हांगा येवन गेले 4 महिने बरयतात रजिस्टराचेर की आमकां लेबर जावं, आमकां अमके कडेन लेबर जावं, आमचे गटर चोक जाल्यात, आमच्या वार्डान फॉग मशीन ना, आमच्या वार्डान अजून ग्रास कटर भोंवना। जाल्यार जेन्ना जेन्ना आमी येता तेन्ना तेन्ना हांगासर सुपरवायझर आमकां सांगता की ना रिमान एका बूक केला, रिमान तेका बूक केला। हांव विचारपाक सोदता हे रिमा सोनुलेकराक वायस चेअरमॅनाक की तेची एकट्याची म्युनिसिपालिटी, तशें तेणी सांगपाचें आमकां ना जाल्यार आपली एकट्याची म्युनिसिपालिटी म्हणून। आयज हांगासर आमी येता जाल्यार काल 6 तारखेच्यान, तेच्या पयलीं 4 तारखेच्यान, 5 तारखेच्यान सेगीत हांव मागीत आसा लेबर। हांवें लेटर सुद्धा CO केला, कित्याक म्हाज्या वार्डान एक चोक जाला गटर आनी म्हाका फोटो येयला थंयसून, लोकांनी म्हाका व्हरून दाखयला। जाल्यार अजून आयज कितलेच गेले 8 दीस मायज जावन गेले, ते घाणी पडल्या लोकांक रावपाक जायना, जाल्यार म्हाका लेबर मेळना। स्वच्छ भारत अंडर जेन्ना आमी सगळे जाण काउन्सिलर एकजुटीन काम करपाक सोदता त्या टायमाक आयज आमकां लेबर मेळना म्हणून सगळ्या आमच्या काउन्सिलरांची कंप्लेंट्स आहा। आनी त्या कंप्लेंटी भितर हांव एक सांगूंक सोदता की हांव फाटल्या 3 वर्सान एक व्हायस चेअरपर्सन आसलेलो, पण हांवें असल्या पद्दतीचें काम केन्नाच करूं ना। खंयचो आमचो ऑपोजिशन जावं रुलींग जावं सगळे काउन्सिलर केन्नाय जर म्हाका फोन केलो जाल्यार हांव म्हाजे लेबर काडून पासून तांकां दिलेले। पण आयज रिमा सोनुलेकर ज्या पद्दतीन करता, आमी सपोज बुकींग आमी पळयता, हांव सदांच तांकां सांगता की कोणाक बुकींग आसतना म्हाका दिवं नाका, बुकींग ना त्या टायमाचेर म्हाका दी, जाल्यार ते पासून लेबर डायवर्ट करून जर ह्या पद्दतीन जर काम चलता जाल्यार आमी काउन्सिलरान करपाचें कितें। ताका लागून हांव सांगता असल्या पद्दतीन हे जर काउन्सिल आहा जाल्यार तांकां हे काउन्सिलान बसपाचो अधिकार ना।